साध्या काळाचो 22वा इतर जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या 22व्या इतराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां धर्माचें काळीज म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. सबार सुदैव संप्रदायस्थ ते कायदे कड्डायेन पाळटाले, पूण जेजू नियमशास्त्राक नवो अर्थ दिता. जेजू नव्या देवाच्या राजाची परगटणी करता आनी थंयसर देवाची खुशी करूंक तो आपोवणें दिता. जेजू धर्म नियमांतावन मुक्ती करूंक आशेतालो. धर्म काळजांतावन उपजोवंक जाय. जेजू लोकांक नियमांच्या जडायेंतावन सुटका दिवंक आशेतालो. जेजूक धर्म ह्यो संगती होंदून आसत. देवाचें उतर आयकुचें आनी तें आमच्या जिवितांत कार्यान पाळचें. नीज धर्माची बोगणां काळजांतावन उपजोवंक आसा. धर्म करण्यांनी रुजू करूंक जाय. गरजेवंतांक आदार दिवचें क्रिस्तांव धर्माचें काळीज. तर आमच्या अंतस्करणाची वरवणी करया आनी धर्माचें काळीज समजून देवाच्या नियमांक अनुसार जावन क्रिस्ती जिवी जिवंक ह्या संभ्रमांत खुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी देवाच्या उपदेशा विशयांत आयकता. देवाचे उपदेश वजें न्हय, बगर जिविताक दिशा आनी आदार. देवाचे उपदेश नीज स्वातंत्र्याक आनी जाणवायेक पायता. कोण हे उपदेश पाळता तो ते समजता. तर धर्माचें नीज काळीज कितें म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत जाकोबाच्या पत्रांतलें देवाचें उतर सासणाक बाळता. तें संपूर्ण आनी श्रेश्ठ जाणवाय आनी सत तांतू आटापून आसा. तर हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता भाग्यवंत मातयेवा प्रमाणें जावन आसा. जेजू कितें मनशाक अशुध्द करता म्हणलें जुदेवांक स्पश्ट करता. नियमांचेर धर्म होंदून ना, पूण धर्म मनशाच्या काळजांतावन उपजोवंक आसा. देवाचो मोग आसलो देवाचे नियम पाळता आनी नीज धर्माचे अर्थ कार्यान जियेता. तर देवाच्या उपदेशांचें महत्व विवर्सूंची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभे आनी तिचे वडील जावन आशा पापा साहेब, बिस्प साहेब, याजक, धार्मीक आनी लायीक भाव भयणांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजूचें सडवणेचें मिसांव तांच्या ताब्यांत दिल्लें आसता. जेजून स्थापल्या पवित्र सभेचें महत्व समजून तुजे उपदेश कार्यान जिवंक आनी सुवार्थेची परगटणी सगळ्या संवसारार जावंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें, देशाच्या आनी राज्याच्या राज्य मुखेल्या पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी संविधानान तांकां लिखीत रुपान दिल्लीं नियमां समजून आपली जबाबदारी बऱ्यान समजून तांच्या ताब्यान आसल्या सर परजेक मोगान पोस करूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें, पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आशिल्ल्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजो सांगात लाभय. कश्ट अडचणेंत एकसूरपणांत आनी निरासपणांत विस्वास दंडळ नासतना जिवीत बरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. चवथें, भुरग्यां आनी येवजणां पासून. कनवळे बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी येवजणांक तांच्या जिविताचें महत्व समजून घेवंक तांकां शिकय. आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक खाल जावन जिवीत बऱ्या फुडाराचे वाटेर चलूंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. पांचवें, ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. विस्वासी बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भागीदार जाल्ल्या जण एकल्यांनी तुज्या उपदेशांचें महत्व आमच्या क्रिस्ती जिवितांत समजून एकामेकाच्या मोगान भरून शांती समाधानान जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता.